ह्या फावटी आमी चिंतला 7 दिसाच्या वयर आमी वयचे ना म्हणून 7 दीस हे कन्फर्म जाल्लें आसा. सेकंड थिंग सगळे जी लास्ट टायम मिटींग जाली ती रिव्यू मिटींग तेच्या बद्दल आमी सगळे उलयले आनी सगळे गव्हर्नमेंट जे ऑफिसर्स आहा बाय ट्रॅफिक जावं पुलीस जावं PWD जावं सगळ्यांनी आपणा आपणा जे कितें काम आसा ते ऑलरेडी तेंच्यानी सांगलेलें आनी तेंच्यांनी सगळे ओके म्हटलेलें आहा. ह्या फावटी तुमकां कांयच कंडिशन जावपा ना इतलो आमी हे केलेलें आसा हे पण लोकांनी खंय तरी मातसो आपणाचो एक हे फुडाकार घेवपाक जाय कित्याक वास्कोन गाडयो घेवन येवचे न्हय इतले आमी हे करता कित्याक सिटीन जेन्ना कोण गाडी घेता तेन्ना ट्रॅफिक खूब जाम जाता म्हणून हांव वास्कोकारा खातीर स्पेशली जे वास्कोकारा तांकां लागीं ते 2 व्हिलर घेवन पासून येयल्यार हे 7 दिसांनी मातशें तेंच्यांनी मातशें केल्यार ह्या फावटी सप्तक बरो उरतो जातलो. विनंती केली आमी वर्सा प्रमाणे आमी सगळे शॉपांनी कलेक्शन करताले डोनेशन घेताले. हे 2 वर्सां कोरोना असल्या कारणान आमी हे बंद केले. आता आमी सप्ता कमिटी ट्रेझरर आनी तेची टीम देवळान आनी देवळा मंडळ भायर बसतली. कोणा भाविकांक डोनेशन दिवपाचें आसा रिसिप्टद्वारे तर आमी थंय बसलेले आहात थंय जाणून दिवपाचें ही तुमकां कळकळी विनंती. आनी सगळ्या लोकांक भाविकांक की ह्या वर्सा सप्तो आमचो उत्साहान जातलो ते तुमी सगळ्या भाविकांनी तेजो हय सहकुटुंबी सहपरिवारान येवपाचें आनी देवाक दर्शन घेवपाचें. दामोदराचो सप्ताह म्हणटा तो वार्षिक 7 दीस आसता नॉर्मली पूण एक एकदां कितें जाता की कांय कारणांक लागून वाडटा एक एकदां नाका आशिल्ल्या कारणांक लागून पसून वाडटा. एक एकदां इतलो पावस पडटा की जे खुबशे पयसल्यान लोक धंदो करपाक येतात थंय तांचे कडेन धंदो जायना मागीर ते म्युन्सिपाल्टी कडेन येता 1-2 दीस वाडोवन दी म्हणून रिक्वेस्ट करता. आमी मागया की समजा सुरळीत जावता आमी 7 दिसाचो आमी ह्या फावटी ठरयला म्हणजे म्युन्सिपाल्टीन ठरयला म्युन्सिपाल्टीचे प्रेरोगेटीव ते सो आमी सांगला की जाता इतले बेगीन ते क्लियर करचो म्हणून. आमी म्युन्सिपाल्टीक इतलेंय सांगला की सिटीन सगळ्यात मेन त्रास जाता आनी जेन्ना सप्ताह काबार जाता तेन्ना हांकां ती घाण काडपाकूच 15 दीस वतात आनी मागीर सगळ्या सिटीवाल्यांचो म्हणजे तांचे खूब हाल जाता. सो ह्या फावटी तांणी सांगला की मॅक्झिमम 3 दिसां भितर फूल सिटी आमी क्लीन करून दिता म्हणून. बाकीच्यो थोड्यो गोष्टी आसा म्हणजे सगळ्यांचो एक डिमांड आसा की गोबी मंचुरियन स्टॉल हांगा आसचो सगळ्या जात्रेनी सगळ्या फेरयेनी गोबी मंचुरियन स्टॉल हे सगळ्या कडेन आसता वास्कोनूच कित्याक ना. सो आज आमी FDA कडेन उलयतले की कित्याक ना काय म्हणून तो आनी तांची जेन्युइन रिजन आसा दुसरी गजाल पूण तशें कांय रिजन ना जाल्यार ह्या फावटी आमी गोबी मंचुरियन स्टॉल पासून घालपाक पयतले. म्हणजे आमी सपोज हायजीन मेंटेन केली सगळ्या कडेन तांचे उदकाची वेवस्था व्यवस्थीत केली जाल्यार म्हाका दिसता कांय प्रॉब्लेम आसूंक जायना. हाज्या पयलीं म्युन्सिपाल्टीन मिटींग घेतिल्ली सप्ता बद्दल आनी नॉर्मली सप्ता बद्दल आमी वर्सांसून जेन्ना सप्ता येता तेन्ना मिटींग्स घेतात फक्त सगळे डिपार्टमेंट्स आपापलें काम करता पूण मातशें स्ट्रीमलायन जावचें थोड्यो कितें चेंजीस आसा तांकां सांगच्यो म्हणून आमी ऑलमोस्ट सदांच रिव्यू घेता. आज रिव्यू मिटींग आशिल्लें सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आशिल्ले आनी सगळ्यांची तयारी सगळी जाल्या. एक फर्निचराचोच मातसो खंय तरी इश्यू आसा खंय तांकां शिफ्ट करप ते सो तांचे कडेन उलोवन एक खंयचो तरी बरो प्लेस जे तांकांय बरें पडटा आनी लोकांकूय बरें पडटा आनी ट्रॅफिकाकूय त्रास जायना देखूय पळोवन तांकांय प्लेस दितले. बाकीच्या जाग्यार पुलीस डिपार्टमेंट आसूं नाजाल्यार वॉटर सप्लाय आसूं सगळे डिपार्टमेंट आसूं ताणें आपापली तयारी केल्या. थोड्यो गोश्टी ज्यो मातशें आमी फॉलोअप करपाक जाय म्हणजे आमकां एम्ब्युलन्स जाय फायर ब्रिगेडवाल्यांक हांगा एक रूम जाय कित्याक आतां फायर ब्रिगेडवाले शिफ्ट पयस जाले सो ते सगळें आमी तांकां हें करता म्हणून सांगता. आनी मेजर एक अशे खुबशे प्रॉब्लेम्स आमी जे आमकां दिसताले सॉल्व करपाक जाय ते आयच्या मिटिंगेन म्हाका दिसता सॉल्व जाले. चेअरपर्सनूय म्हाका दिसता लोकांक आव्हान करपाक आसा की सिटीन जे लोक रावता नाजाल्यार लागीं रावता तांणी गाडी हाडची न्ही म्हणून सिटीन जाणे करून कंजेशन जातलें. थोड्यो गाडयो पार्क्ड आसता म्हणजे ज्यो रेंट कार नाजाल्यार रेंट बायक हे 8 दीस तांकां PI ट्राफिकानूय सांगला की तांकां तांचे कडेन मिटींग घेवन तांणी ते 8 दीस तांचे खंयच्योच बायक्स आनी हे आसच्यो ना अश्यो तांणी काळजी घेता म्हणून सांगलें. सो पार्किंगाच्या दृश्टीन थोडोफार त्रास जातलो कितें एक फूल रस्तो तूं बंद करता पूण म्हाका दिसता इनिशियली पयस जसो प्रॉब्लेम जातालो तसो जावपा ना. म्युन्सिपाल्टीक एक सांगला की ह्या फावटी तुमी स्ट्रिक्ट मॉनिटरींग करचें म्हणून आनी फायनींगूय स्टार्ट करचें म्हणून हाजे प्लास्टिका खातीर आनी तीच प्लास्टीक मागीर आमचे ड्रेन्सूय चोक करता मागीर ते घाणूय जाता मागीर ते खूब प्रॉब्लेम जाता. सो म्युन्सिपाल्टीचे एनफोर्समेंट मातशें सारकें आसल्यार बरें जातलें. खंय खंय डार्क स्पॉट्स आसात खंय खंय
कितें प्रकार घडूंक शकता, चेन स्नॅचिंग जावंक शकता आनी कितें जाता मॉलेस्ट म्हणजे इफ टिझिंग जावंक शकता, असले सगळे पॉयंट्स आमी आयडेंटिफाय केले आनी पुलीस थंय प्लेन क्लोथ्स म्हणजे सिव्हिलान आसतले थंय नजर दवरपाक आनी कोण भुरग्यांक आमी पळयता की इफ टिझिंग खूब जाता ह्या टायमार, सो ताजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हण लागला. खंय खंय डार्क स्पॉट आसा ते आमी लायटिंग करचें म्हण मागला आनी ह्या फावटी पुलिसान एक्स्ट्रा फोर्स मागयला आनी दे वील बी म्हणजे सगळ्या जाग्यांचेर जंय आजनेरी जावपाक शकता थंय थंय प्लेन हातून पुलीस आसतले. Last year, this year also we have deployed the staff and we have removed the scheme for the Saptah. So side by side we have our police outpost will be there besides the temple and our plain clothes staff will maintain patrolling in the ferry to keep the watch on pickpocketers, thief teasers. And also we have requested the municipality to erect the watchtowers. So maximum there will be 10 watchtowers. And also requested to install the CCTVs to keep watch on each and every activities of the public. So I hope this year also we will celebrate the Saptah with huge crowd and peacefully. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.